आणि ताई काकोडकरांक विचारपाक एकदा मिटींग आशिल्ली, तातूंत मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक बी हे सगळे नेते आयले आणि तुम्ही भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान हे निवडणूक जी आसा 2012ची तातूंत आमकां पाठिंबो दिवचो अशें म्हणलें. तर ताईन एक प्रश्न विचारलो त्या वेळाचेर, तुम्ही सत्ता मेळ्ळ्यानंतर शब्दाक जागताले न्हय काय म्हणून. तर तुम्ही जागताले ना, आमकां अशें दिसलें कित्याक आमी सगळे मित्र न्ही, पर्रीकर बी आमी सगळे सामके जिवश्य कंठस्थ मित्र आमी. पूण अशें कशें ताई विचारता प्रश्न अशें आमकां दिशिल्लें. तातूंत एक प्रकरण आसा म्हजें. आमचे दोळे उगडले ताच्या नंतरचे, म्हणजे ताई कितल्यो परिपक्व आशिल्ल्यो, ते कितले तांकां कसो अनुभव आशिल्ले हें लक्षांत आयलें. आणि त्यामुळे जालें आणि मागीर भारतीय जनता पार्टीचें गव्हर्नमेंट आयलें. 3 वर्सां आमकां टोलयले आणि मागीर आमच्या 3 वर्सांनी लक्षांत आयलें की प्रतारणा केली म्हणून, विश्वासघात केलो म्हणून. आणि त्यामुळे आम्ही आंदोलन करपाचो निर्णय घेतलो. ह्या आंदोलनाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान पूर्ण पाठिंबो दिलो, वयल्यान सकयल पर्यंत. मोहनजी भागवतान पासून ते सकयल कोकण प्रांत जो आसा ताच्या पर्यंत. आणि आंदोलन कितलें कमी चलूंक ना, 13 महिने चल्लें. भारतीय जनता पार्टीच्या विरुद्ध चल्लें की एक क्षण असो आयलो की संघान घुमजाव केलें आणि आमकां सगळ्यांक सांगपाक सुरवात केलें आंदोलन करपाक, आंदोलन फाटीं घेवपाक जाय. आमी सगळे जाण दुर्गानंद वासुदेव नाडकर्णीच्या तालमीन तयार जाल्ले जे सगळे आशिल्ले. आमची वैचारीक बैठक पक्की जाल्ली आशिल्लें भाग्य आसा गोंयच्या संघाचें. 95% स्वयंसेवक भायर सरले. ती विश्वसनीयता सत्ते समोर लोटांगण घालपा खातीर एका क्षणान बळी दिवपाक संघान फाटीं फुडें पळयलें ना. म्हणजे संघ यंत्रणेन, संघ विचारांनी न्हय, संघ विचार हे शाश्वत आसा. आज एक यंत्रणा आसा, फाल्यां दुसरी यंत्रणा येतली, परवा तिसरी यंत्रणा येतली. यंत्रणा भ्रश्ट जर जाली जाल्यार ती जाग्यार हाडपाक ताचें प्युरिफिकेशन करचें पडटा. आमी आतां सगळे जाण शत्रू नंबर 1 कोणाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणून भाजपचो स्टॅम्प ज्याचेर मारला, कित्याक तो स्टॅम्प सुद्दां भाजपान मारचो पडटा. नतमस्तक, लोटांगण, लायन प्रोस्ट्रेट म्हणटात पळय, सामकें अशें म्हाजो जीव वाटय तशा प्रकारचें नंबर 1चे पोझिशन वगडायलें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात. हाचें दुख्ख जाता आमकां. संघ हो जनतेचें प्रतीक आसपाक जाय. जनसत्ता ही राजसत्तेपेक्षा वयर आसपाक जाय. ह्या न्यायान चल्ले जाल्यार जगाचें कल्याण जाता हो वस्तुपाठ आमकां.